नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। सगळीकडे शिगम्याची तयारी सुरू झाला। तसेच ज्या ज्या गावचे शिगम्या मेळ बी अलंकार कणगून बाहेर सरलात। कडवाड ग्रामात कोमारपान समाजाचो शिगम्या मेळाक शनिवाराक सुरुवात झाली। कोकणपट्टी भागात शिगमो एक व्हड उत्सव जावन आसा, पण कारवार तालुक्यात अलग अलग समाजाचो अलग अलग मेळ उरता आणि तेमगेल अलंकार, आचार विचार, पद्धत, परंपरा अलगच उरता। कारवार अंकोला शिगम्याची एक एक मेळ गावोन गावोन फिरतेत उत्सव सादरीकरण करतात। एक एक समाजाचे अलग अलग पद्धत, नाच, वेशभूषा, पद परंपरागत चलत येईल असा। कडवाडाक शनिवारात कोमारपान समाजाच्या शिगम्याची मेळाक सुरुवात झाली। समाजाचे प्रमुख आणि इतर समाज बांधव मेळ घेऊन अगदी उमेदीन शिगम्याची सुरुवात केले। ಆದರೂ ಏನು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಮಾರಪಾನ್ ಸಮಾಜಿ, ಗುನ್ಗಿ ಸಮಾಜಿ, ಕಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಿ, ಗೌಡ್ರ ಸಮಾಜಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ। ಆದರೂ ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಕೊಮಾರಪಾನ್ ಸಮಾಜದ್ದು ಅದ್ರ ಮೊದಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ತೆಗೆದ್ರು। ಅದರ ನಂತರ ಈಗ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಾವು ಮಹಾದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಭಟ್ರ ಮನೆಗೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಂತರ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಗಾರ ಮನೆಗೆ ಇದು ಆಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಊರು ಜನ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೋಲಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ ಬರ್ತೇವೆ। ಸುಗ್ಗಿಯಾಗಿದೆ, ಅದು ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂದರೆ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಸುಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಂತೆ 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಈ ಸುಗ್ಗಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ಊರೆಲ್ಲ ಪಂಚ ಸುಗ್ಗಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 7 ದಿವಸವರೆಗೆ ಸುತ್ತಿ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು मुखाल्ल्या शैक्षणिक वर्साक 20,000 शाळेत भुरग्याले आरंभिक शिक्षण अर्ली चाइल्ड एज्युकेशन परिचय करतले। पहिली, दुसरी आणि तिसरी वर्गाक गरज आशिल्ले भुरग्यालो अभ्यास अंगणवाडीत दिवचे कार्य करतले। त्याचे खातीर जाय आशिल्ले ट्रेनिंग दितले असे शिक्षण मंत्री BC नागेश यांनी सांगले। शनिवारा कारवार येयले शिक्षण मंत्री BC नागेश यांनी पत्रकाराबरा उलोवन सांगले 2013 सालात पुस्तकात हाडिले परिष्करण परत सारखे करचे कार्य जातले। पुढच्या वर्साक सारखीच पुस्तकां येतली। स्वाभिमान, स्वावलंबी देशाक जाय आशिल्ले राष्ट्रीय शिक्षण नीती दितली। खंयचे सांगची न्ही भुरग्याक तेजे बद्दल लक्ष दितले। विद्यार्थ्याक सायकल दिवचे बद्दल निर्णय घेयला ना। विशेष जावन शिक्षण क्षेत्रात जास्त लक्ष दितेत आसात। कोविड कारणान शाळा बंद आशिल्ल्यान भुरग्याचेर आनी शिक्षणाचेर परिणाम पडला, पण पुढच्या वर्साक सगळो शिक्षण क्षेत्र बदल जातलो आनी सुधारतलो असे तेमी सांगले। ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 20,000 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ECC ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। 1-2 ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದೆ ಸರ್ಕಾರ। ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಮೊನ್ನೆ 2013ರಲ್ಲಿ ತಂದಂಥ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಏನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ। ಈ ಮುನ್ವರ್ಷ ಬರುವಂಥ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವರ್ಷನ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ತಪ್ಪು ವರ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ। ಎರಡನೇದಾಗಿ NEPಯ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು NEPಯ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ಮು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದೊಂದಂಥದ್ದು ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿ ಅದು ಖಂಡಿತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು NEP ಕೊಡುತ್ತೆ। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट। भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे
शुगर नील कॅप्सूल कोणाच्या पेशंट खूप वाढू लागला त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचे व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. कारवार तालुक्याच्या कणसगिरी बंदर ते अस्नोटी कोळगेपर्यंत करतेत आशिल्ले रस्त्या कामगिरीत गरज आशिल्ले कडेन पायपलायन घालचे काम सारखे जालना म्हण स्थानिक लोकांन रस्त्या काम आडून बंद केला. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेत अस्नोटी ग्रामपंचायत भागाच्या कोळगे ते सदाशिवगड ग्रामपंचायती भागातल्या कणसगिरी बंदरवाडापर्यंत रस्तो करचे काम सुरू आसा. पण पावसाचे उदक रस्त्याच्या एक बाजूच्यान आनीक बाजू वचूक पायप घालचे काम सारखे जालें ना. सिमेंट कॉन्क्रीट बेड घाल नासतना पायप घालतेत आसात. तेजेन स्थानिक लोकांन रस्त्याचे काम आडून बंद करून घेवन संबंधित अधिकारीक माहिती दिलात. अधिकारीन रस्त्याचे काम सारखे करून घेयन जाल्यार पुढच्या दिसाक संबंधित विभागाच्या कचेरी समोर आंदोलन करतले अशें स्थानिक लोकांन ताकीद दिला. कर्नाटक राज्याचे शिक्षण मंत्री BC नागेश शनिवाराक कारवारच्या BJP कचेरीक भेट दिवन कार्यकर्त्यांक प्रोत्साहन दिले. कारवारच्या BJP कचेरीत भेट दिल्ले शिक्षण मंत्री BC नागेश हेमी कार्यकर्त्यांक प्रोत्साहन दिवन घेवन उलयले. BJP 4 राज्यांत चुनावांत जिखून घेवन देशाक BJP बद्दल सगळ्याक गर्व जावं सारखे केला. ह्या यशात BJP कार्यकर्त्याले निष्ठा, तत्वसिद्धांत आणि श्रम आसा. तशें म्हण घेवन BJP देशात प्रथम स्थानात आसा. इतर कार्यक्रमात भाग घेवचे पेक्षा कार्यकर्त्यांक मेळचे आनंद अलगच उरता अशें तेमी सांगले. कारवार अंकोला MLA रुपाली नायक हेमी उलोवन सांगले, राज्याचे शिक्षण मंत्री BJP कार्यकर्त्याला कचेरी येयले खरेंच खूब खुशी जाती आसा. शिक्षण मंत्रीलो प्रोत्साहन अशें फुडें बी मेळू अशें तेमी सांगले. पश्चिम पदवीधर क्षेत्राचे विधान परिषद सदस्य SV संकनूर हेमी उलोवन घेवन कार्यकर्त्यांक धन्यवाद सांगले. कार्यक्रमात शिक्षण मंत्री BC नागेश हेमका सत्कार केले. ह्या वेळाचेर BJP कार्यकर्ता, अध्यक्ष, सदस्य आणि इतर प्रमुख सगळे उपस्थित आशिल्ले. सगळ्या ग्रामपंचायती भागात तसेच शहरात कचरो विलेवारी करची व्यवस्था आसा. पण हेजे बद्दल दुर्लक्ष करचे काही लोक खंय बी कचरो उडोवन घाण करतात. कडवाड सुंकेरी ब्रिजाचेर सद्दां रात्रीन दारूड लोकांलो अड्डो जाता आणि खाली बाटली, प्लास्टीक खंय बी उडोवन घाण करचे सतत सुरू आसा. कडवाड सुंकेरी पयलीच ब्रिज मोडचे परिस्थितीत आशिल्ल्यान नवीन ब्रिज बांदला आणि हे ब्रिज व्हड आणि सुंदर जाल्ल्यान हांगा रात्रीन लोक फिरूंक येतात. वाहन संचार बी कमी आशिल्ल्यान ह्या ब्रिजाचेर रात्रीन दारूड लोकांलो पंगड बसता. खाली बाटली न्हंयत उडयतात किंवा रस्त्या बाजून उडयतात आणि इतर कचरो, प्लास्टीक, पेपर खंय बी उडोवन वयतात. मुख्य म्हणल्यार स्थानीक काही लोक न्हंय ही कचरो उडोवचे खातीर आसा अशें समजलात. घरांतलो कचरो भन हाडून घेवन न्हंयत उडयतात किंवा न्हंय देगेन उडयतात. तशें म्हण हेजे बद्दल संबंधीत ग्रामपंचायती किंवा नगरसभा अधिकारीन लोकप्रतिनिधीन पळोवन घेवन क्रम घेवंक जाय आणि ह्या जाग्याचेर स्वच्छ आणि सुंदर परिसर दवरूंक प्रयत्न करूंक जाय अशें स्थानीक लोकांनी मागणी आसा. आयचे न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं.
कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.